बायल दोतोरांच्या सुरक्षेचे मागणेचेर विचार करतले। सुरक्षा रक्षक दवरपा बरोबरूच सीसीटीव्ही कॅमेराज बसोवपाचेरूय भर दितले। ते खेरीज दोतोरांच्या हेर मागण्यांचेरूय विचार करतले। तांच्यो सगळ्यो मागण्यो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता कडेन मांडटलो, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां। पश्चिम बंगालांत जाल्ल्या घडणुकेचे फाटभुंयेर गोंयच्या दोतोरांनी आंदोलन केल्लें, तशेंच ओपीडी बंद दवरिल्ल्यो। मंगळारा जीएमसीच्या दोतोरांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांची भेट घेवन तांकां आपल्या मागण्यांचें निवेदन दिलें। ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी तांकां सुरक्षेचें आश्वासन दिलें। अंजुणा राती उसरा मेरेन जावपी पार्ट्यांनी दिल्लीकारांचो पुलीस आनी राजकारण्यां मदीं हात मेळोवणी आसा, असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी योरी आलेमांव हाणें केलो। राजकारण्यां शिवाय अश्यो उसरा मेरेन पार्ट्यो चलपाक शकनात। फाटलीं 2 वर्सां जालीं आवाजाच्या प्रदुशणाचो विशय विधानसभेन मांडटा। पर्यावरण मंत्र्यान दिल्लें आश्वासन पुरायपणान अपेसी थारिल्ल्याचें योरी आलेमांव सांगता। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या आदेशा उपरांत टीसीपीचे अधिकारी मंगळारा झारखंड सत्तरी पावले। दोंगर कापून प्लॉट तयार केल्ल्या जमनीची अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली। दोंगर कापून कच्चो रस्तोय तयार केल्ल्याचे तांकां थंय दिसून आयले। दारबांदोडेचे बेकायदेशीर दोंगर कापपाची प्रकरणां उक्ताडार आयल्या उपरांत आतां सत्तरींतूय तशेच प्रकार उक्ताडार लागला। सैमान नटिल्ल्या सत्तरीच्या धारकंड गांवांतूय बेकायदेशीरपणान दोंगर कापून प्लॉटिंग केल्या। पत्रकारांनी हो प्रकार जेन्ना टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेच्या नदरेक हाडून दिलो तेन्ना तांच्या आदेशा उपरांत मंगळारा टीसीपीच्या अधिकाऱ्यांनी धारकंड वचून बेकायदेशीर दोंगर कातरून प्लॉटिंग केल्यात ताची पळोवणी केली। तेन्ना कच्चे रस्ते तयार केल्ल्याचे उक्ताडार आयले। कोणी हो प्रकार केला ताचो तपास आतां टीसीपी खातें करता। ईडीसीचे उपाध्यक्ष संजय सातर्डेकर हाणें कळंतर आनी लाभांशांतल्यान एकठांय जाल्ल्या 5.4 कोटी रुपयांचो चॅक मंगळारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां भेटयलो। कोलकात्याच्या हॉस्पिटलांत जाल्लो बलात्कार आनी खून प्रकरणाचो देश निशेध करता आसतनाच एके ल्हान चलयेचेर बलात्कार जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयला। देवळा भायर न्हिदिल्ले हे चलयेचें अपहरण करून तिचेर बलात्कार केलो। राजस्थानच्या जोधपूर हांगा ही घडणूक घडल्या। मूळचे मध्य प्रदेशांतले हे कुटुंब राजस्थानाक एके झोपडपट्टेंत रावता। हे कुटुंब रातचे देवळा भायरूच न्हिदले। रातचे उसरां ते चलयेचें अपहरण करून तिचेर बलात्कार केलो। सहाय्यक पुलीस आयुक्त अनिल कुमार हाणें सीसीटीव्ही फुटेजीन सकाळीं सुमार 2 वरांचेर एक मनीस ते चलयेक उखलून घेवन वतना दिसता। आमी सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग तपासतात आनी आरोपीक वळखुपाचो यत्न करतात अशें ताणें सांगलां। ते चलयेचो बापूय रॅक पिकर म्हणून काम करता आनी तिच्या आवयची मानसीक भलायकी सारकी ना। ते चलयेक 5 वर्सां पिरायेचो भावूय आसा अशें अनिल कुमार हाणें सांगलां।
सुमार 106 वर्सांची परंपरा आशिल्ले नार्वेची मसणांतली देवी म्हळ्यार श्री मसण देवीची जात्रा मंगळारा उमेदीन आनी भक्ती भावान मनयली। हे जात्रेचे वैशिष्ट्य म्हळ्यार ही जात्रा फकत दिसाचीच मनयतात। दर वर्सा श्रावण म्हयन्यांत येवपी तिसऱ्या मंगळारा नार्वेची मसणांतली देवी ह्या श्री मसण देवीची जात्रा मनयतात। 106 वर्सांची परंपरा आशिल्ले हे जात्रेचे वैशिष्ट्य म्हळ्यार ही जात्रा फकत दिसाचीच मनयतात। रातच्या वेळार देवस्थाना कडेन जितो मूस लेगीत रावना। काळोख पडचे पयलीं जात्रेची फेरी बंद करतात। अंदू वर्सा गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांसयत शेजारच्या राज्यांतले भावीक हे जात्रेक हाजीर आशिल्ले। कांय भावीक खासा करून आंगवणी खातीर लेगीत येतात। अंदू खाजे, खेळणी, चणे आनी हेर वस्तूंच्या स्टॉलांची फेरी जात्रेक भरिल्ली। प्रवासी बस आनी ऑडी कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत नशिबात जिवीत हानी टळ्ळी। मंगळारा सकाळीं दिवचल असनोडे ह्या मुख्य रस्त्याचेर हो अपघात घडलो। ह्या अपघातांत एक तरणाटी किरकोळ जखमी जाला। हो अपघात मंगळारा सकाळीं वाळशी गांवांत वचपी रस्त्यावेल्या जंक्शनार घडलो। ऑडी कार उजवे वटेन दुसरे लेनीन घेतना फाटल्यान येवपी आनी पणजे वचपी प्रवासी बशीचो कारीक नेटाचो धपको बसलो। ते बराबर कार फरफटत फुडें गेली। धपक्या बरोबर बशींत आशिल्ली एक तरणाटी फुडल्या सिटाक आपटून ती किरकोळ जखमी जाली, अशी माहिती घडणूक थळावेल्यान मेळ्ळ्या। अपघाता उपरांत क्रेन हाडून रस्त्यावयली कार अशी कुशीक काडली। ऑडी कार बायल चलयताली अशी माहिती मेळ्ळ्या। अपघातांत कारीची व्हडा प्रमाणात मोडतोड जाल्या। हालींच सर्वोच्च न्यायालयाच्या SC आनी ST आरक्षणांत उपकोटा निश्चित करपाक मान्यताय दिल्ली। ह्या निर्णयाक लागून समाजांत भेदभाव आनी फूट निर्माण जावपाक शकता। क्रिमी लेयर आनी कोट्यांतलो कोटा रद्द करचे खातीर घटनेन दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव हाडचो अशी मागणी करीत दलीत संघटनेन सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाचो विरोध केला। ह्याच फाटभुंयेर 21 ऑगस्टाक देश पातळीर भारत बंदाचो उलो ताणें मारला। पावसाळो सुरू जातकच आमी सदचे परस उणें उदक पिवंक लागतात। हवेंतली ओलसाण वाडटा तेन्ना पिवपाच्या उदकाचें प्रमाण आपोआप उणें जाता। मागीर थकपाक जाता। डिहायड्रेशनाक लागून तकली दुखप आनी घुंवळ येवप अश्यो जायत्यो समस्या निर्माण जातात। कुडींतलें उदक उणें जाल्ल्यान आनी पावसाच्या दिसांनी संसर्गजन्य दुयेंसांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान कामणी सारकिल्लीं दुयेंसांय वाडूंक लागतात। कुडीक प्रथिनां आनी जीवनसत्वां वांगडा उदकाची गरज आसता। दिसभर उर्जा तिगोवन दवरपाक उदक पिवप खूब गरजेचें। अमेरिकेच्या राष्ट्रीय विज्ञान अभियांत्रिकी आनी वखद संस्थेच्या म्हणण्या प्रमाण प्रौढ बायलांनी दिसाक 11 पेले उदक पिवचें, जाल्यार दादल्यांनी दर दिसा 15 पेले उदक पिवपाची गरज आसा। आमी उदक उणें पियाल्यार आमची कूड वेगवेगळे संकेत दिता, समस्या निर्माण जाता जाचो भलायकेचेर परिणाम जावपाक शकता। दर वर्सा प्रमाण अंदूय बी मायणा कुट्टरी हांडी खुर्साचे फेस्त दबाजान मनयले। ह्या दिसा मायणा खुर्साक पांया पडोवन शेतकार भाव शेतान नवें पीक मेळपाची आस्त धरतात। क्रिस्तांव भाव तशेंच हेर धर्माचे लोक ह्या फेस्ताक व्हडा संख्येन वांटेकार जातात। पळयात हांडी खुर्साच्या फेस्ताची ही खिंचित्रां।
UPS बॅटरीक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान होम सायन्स कॉलेजीच्या एका वर्गाक आयज सकाळी उजो लागलो. उजो लागला म्हूण म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार दाखल जाले. उपरांत तांच्यांनी बेगोबेग उजो आटोवपाक धाडलो. देवादयेन हातूंत जिवीतहानी जावंक ना. कोलकाता बलात्कार आनी हत्या प्रकरणाचेर सर्वोच्च न्यायालयान चिंता उक्तायल्या. ह्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयान स्वता जावन दखल घेतिल्ली. हे विशीं पश्चिम बंगाल सरकाराचे कान ओडटाना गुन्यांव नोंदवपाक इतलो कळाव कित्याक जालो असो प्रश्न उप्रासलो. पोस्टमॉर्टम अहवाल आदींच आयिल्लो अशें आसतना गुन्यांव नोंदवपाक 3 वरां कित्याक लागली असो प्रश्न उप्राशीत सर्वोच्च न्यायालयान पश्चिम बंगाल सरकाराच्या कारभाराचेर टिका केली. सर्वोच्च न्यायालयान दोतोरांच्या कामाचे सुवातेंचेर तांचे सुरक्षे खातीर कार्यपद्दती सुचोवपा खातीर राष्ट्रीय कृती दळ स्थापन केलो. दारबांदोडीचे बेकायदेशीर दोंगर कापणी आनी झाडां कापपा विशींच्यो बातम्यो उजवाडाक हाडपी पत्रकार एकनाथ खेडेकाराच्या बायलेची अचकीत कुळेच्यान मडगांवां बदली गेल्या. ह्या प्रकाराची दखल घेवन विरोधकांनी सरकाराचेर खर टिका केल्या. फाटल्या सप्तकांत दारबांदोडीच्या बेतूल आनी धुयेल वाठारांतल्या बेकायदेशीर दोंगर आनी झाडां कापपाच्या विशींच्या बातम्यो गोमंतकाचो पत्रकार एकनाथ खेडेकारान उजवाडाक हाडिल्ल्यो. ते उपरांत आतां एकनाथ खेडेकाराच्या बायलेची सरकारान अचकीत कुळ्याच्यान मडगांवां बदली केल्या. सरकाराच्या ह्या कृत्याचो काँग्रेसीन निशेध केलो. हो बदलेचो आदेश फाटीं घेवचो अशी मागणी काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर हांणी केला. स्मार्ट सिटीचे काम पुराय करपाक मुहूर्तूच मेळना. स्मार्ट सिटीच्या कामाची आतां नवी डेडलायन आयल्या आनी हे डेडलायनी प्रमाण स्मार्ट सिटीचे काम खंय 2025 पुराय जातलें. गोंय सरकारान हे विशीं उच्च न्यायालयान म्हायती दिली. स्मार्ट सिटीचे काम दिल्ल्या वेळान पुराय जाता काय ना तें पळोवपा खातीर उच्च न्यायालयान सरकारा कडल्यान कंत्राटाची कागदपत्रां मागयल्यात. केळशीच्या टॅक्सीकारांनी बेकायदेशीर टूर ऑपरेटरा आड कोलवा पुलिशेन कागाळ नोंदयल्या. सरपंच डिक्सन वाजाच्या कोतान बेकायदेशीर टूर ऑपरेटरांनी केळशे धंदो करचो न्हय. भायले टूर ऑपरेटर गोंयांत येवन धंदो करतात आनी आमच्याच टॅक्सीकारांक दादागिरी करतात. तांचेर पुलिशेन कारवाय करची अशें ताचें म्हणणें.
खाजगी कंपनी आणि आस्थापनांनी कामगारांक एक्सपिरियन्स लेटर दिवचे अशें परिपत्रक कामगार खात्याच्या अंडर सेक्रेटरीन काडला। सरकारी नोकरी अर्ज करतना उमेदवाराक कामाचो अनुभव आसपाकूच जाय, देखून खाजगी आस्थापनांनी एक्सपिरियन्स लेटर दिवचे अशें कामगार खात्यान आपल्या परिपत्रकांत म्हणलां। पुनर्वसन शाळांतल्या लाज आनी घराची मोडतोड प्रकरणाक आतां वेगळेच मोडण आयला। दिप्ती नाईक हे बायलेन आमच्या प्लॉटांत अतिक्रमण करून बेकायदेशीरपणान बांदकाम केला असो दावो प्लॉट धारकांनी केला। जाल्यार ह्या बांदकामा आड दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान शोकॉज नोटीस धाडल्या। घर बांदकामाक एनओसी दिवपाच्या नांवा खाला साळ पंचायतीचे बायल पंच वांगडीचो गो देविदास नाईक हाणें म्हजे कडल्यान पयशे लुटल्यात। पयशे दिवप बंद करतकीच ताणें हेरांच्या मजतीन म्हज्या घराच्या बांदकामाची मोडतोड केल्या असो दावो दिप्ती नाईक हिणें 3 दिसां पयलीं केल्लो। ह्या प्रकरणात दिप्ती नाईक हिणें शुक्रार सांजे दिवचल पुलिशेन देविदास नाईक आनी हेर 5 जाणां आड कागाळूय केल्या। मात आतां हें प्रकरण दिप्ती नाईक हिचेर शेकपाची शक्यताय आसा। गोंय शालांत मंडळाचो 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेचो तारखो जाहीर जाल्यात। 12वीची परीक्षा 1 फेब्रुवारी जाल्यार 10वीची परीक्षा 1 मार्च 2025 सावन सुरू जातली। ह्यो तात्पुरत्यो तारखो आसात। गोंय शालांत मंडळान दिल्ले म्हायती प्रमाण 10वे यत्ते खातीर सामान्य विशयांत शेनवारा 1 मार्च सावन परीक्षा सुरू जातली, जाल्यार प्रॅक्टिकल परीक्षे खातीर NSQH विशयांत परीक्षा 4 फेब्रुवारी सावन सुरू जातली। विज्ञान, इतिहास आनी भूगोलाची परीक्षा 1 फेब्रुवारी सावन सुरू जातली आनी विशेष विशया खातीरची परीक्षा 13 फेब्रुवारी सावन सुरू जातली। मजगती 12वीची थियरी परीक्षा 1 फेब्रुवारी सावन सुरू जातली। प्रॅक्टिकल परीक्षा 8 जानेवारीक सुरू जातली। 8 जानेवारीक वोकेशन कोर्साचो ऑडिट जातले आनी 10 जानेवारीक NSQF प्रॅक्टिकल सुरू जातली। 10वी आनी 12वीचे परीक्षेक बसपाक ऑनलायन शुल्क भरून अर्ज करपाची प्रक्रिया 1 ऑक्टोबर 2024 सावन शालांत मंडळाच्या वेबसायटीचेर सुरू जातली। कोलकाता घडिल्ल्या लैंगिक अत्याचार आनी हत्या प्रकरणाचो निशेध करीत दिवचले भव्य मशाल रॅली काडली। ह्या प्रकरणात न्याय दिवचो अशी मागणी रॅलींतल्यान केली। सोमारा राती काडिल्ले हे रॅलींत सुमार 400 लोक वांटेकार जाल्ले। श्री शांतादुर्गा विद्यालया कडल्यान हे मशाल रॅलीक सुरवात जाल्ली। रॅलींत तरणाट्यो चलयो आनी बायलांची संख्या लक्षणीय आशिल्ली। वी वॉन्ट जस्टीस आनी हेर घोशणा दीत शारांत भव्य रॅली काडून शक्ती प्रदर्शन केलें। कोलकाता घडणुकेचो ह्या वेळार निशेध केलो। मडगांव पालिकेन सोपो कंत्राटदारा कडल्यान प्रलंबीत थकबाकी बेगोबेग वसूल करची अशी मागणी काँग्रेसीचो फुडारी सावियो कुतिनो हांणी केल्या। प्रलंबीत थकबाकी वसूल करपा संबंधी कसलीच सवलत दिवची न्हय असो इशारोय सावियोन दिला।
नुस्तेमारी धंदो गोंयकारांच्या हातींतल्यान वचपाक लागला। हो एक तरी धंदो राखून दवरपा खातीर तरणाट्यांनी ह्या वेवसायांत येवपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केलें। तशेंच गोंयांत नुस्तेमारी डिग्री अभ्यासक्रम सुरू करपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलें। मडगांव नगरपालिकेन 17 लाख रुपया घोटाळो धरून आनीकूय जायत्या घोटाळ्यांक आदलो मुख्याधिकारी जबाबदार आशिल्ल्याचो दावो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केला। आपले हात वयर करून सगळे प्रकार कारकुनाचेर धुकलून मुख्याधिकारी गौरी शंकवाळकार बदली जावन गेला असो आरोप नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केला। वेळ येतकीच आदल्या मुख्याधिकाऱ्याचे सगळे घोटाळे उक्ताडार हाडटलो अशें नगराध्यक्षान दामोदर शिरोडकर हांणी सांगलें। दूधसागर धबधब्याचे ट्रेकिंगेक वचपी पर्यटकांक आतां ऑनलायन बुकींग करपाक मेळटलें। ऑनलायन बुकिंगे खातीर वेबसायटीचेर सोमारा लॉन्चिंग जालें। दूधसागर धबधब्याचे ट्रेकिंगे खातीर येवपी पर्यटकांक शौचालय, चेंजिंग रूम आनी हेर सुविधा उपलब्ध करून दितले। ह्या सुविधां खातीर ट्रॅकर्सां कडल्यान दरेकी 177 आनी 50 रुपया घेतले। गायडांचो ह्या फी कडेन कांयच संबंद ना। गायडांक पयलीं प्रमाण दरेका ट्रॅकर्सां कडल्यान जे पयशे मेळटाले ते आतांय मेळटले। वाडयल्ले पयशे फाटीं घेवचे म्हूण कुळ्या दूधसागर धबधब्यावेली ट्रेकिंग गायडांनी बंद दवरिल्ली। गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान दूधसागर धबधब्याचेर ट्रेकिंग करपा खातीर 177 रुपया वाडयल्ल्यान गायडांनी नाराजी उक्तायली। हे 100 रुपयाचे पेड दरबार न्ही। जामा मशिदीच्या कारभारान कोणेच हस्तक्षेप करचो न्ही अशी शिटकावणी हज कमिटीचो अध्यक्ष उर्फान मुल्लान दिल्या। फादोडेचो एक फुडारी जामा मशिदी भितर राजकारण करपाक सोदता, ताणें नाका जाल्ले राजकारण करचें न्ही अशें ताचें म्हणणें। फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाचें नांव घेनासतना उर्फान मुल्लान ताचेर उतरांचे फार पेटयले। बेरेस्तारा 22 ऑगस्टा पयलीं मोपा विमानतळावेल्या टॅक्सी कारांचो विशय सुटावो करचो नाजाल्यार पेडण्यां जन आंदोलन सुरू करतले अशी खर शिटकावणी ॲडव्होकेट अमित सावंत हांणी दिल्या।